वाळपय जे IIT प्रोजेक्टाक लागून लढटा म्हणून काही इन्सिडन्सीस आयकूंक येता आसतले तुमकां, पण हातूंतलो एक इन्सिडन्स आहा जे लोक IIT ओपोज करता तांचे फॅमिली मेंबरांक आज अटॅक करपाचे प्रयत्न करपाक लागले. आणि ते भशेन कशें जे गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा आनी आयज हांगासर तुमच्या मुखार लता गांवकर म्हणून आसा जी प्रायमरी एज्युकेशनाक थंयसर काम करताली, अंगणवाडीन काम करताली. आणि तिका इमिजिएटली हो जेन्ना प्रोटेस्ट चालू जालो थंयसर इमिजिएटली तिजो ट्रान्सफर आयलो. आणि तिजो ट्रान्सफर बीन गव्हर्नमेंटान ह्या कोविड सिच्युएशन आसतना तिजो ट्रान्सफर पळयात तुमी खंय करप तें. तिजो ट्रान्सफर 70 किलोमिटर्स पयस केल्लो आसत आणि तिका तर त्या लोकेशनाक म्हणल्यार वाळपय ती रावता वाळपयच्यान तिका केपें मारलेली आसा आणि इट इज मोर देन अप्रॉक्सिमेटली 70 किलोमिटर्साच्या हितून तिका ट्रॅव्हल करचें पडटलें. आणि तेय बीन 3 बसी धरून तिका ट्रॅव्हल करचें पडटलें. आता एक प्रश्न उठता की सरकार हांगासर हुकुमशाहीचो जो राज्य चलयल्लो आसा आणि हेय बीन कोविड सिच्युएशन जे चालू आसतना आणि कितें विचारपाचें म्हाका कळना. म्हाका दिसता विश्वजीत राणे जो आसा पळय तांचे एक ट्रेडिशन जावन गेल्ले आसा की लोकांचो वॉयस कसो दाबप हे पूर्ण गोंयभर एक वाळपय कॉन्स्टिट्युन्सी आणि 70 कॉन्स्टिट्युन्सीन कळटा. कित्याक आज पर्यंत तांकां तांच्या लोकांक जाप काडीत जाल्यार हे परिणाम जातलो म्हणून हो एक एक्झाम्पल सेट करून दिवपाक सोदता. आमी दाखुवे तर्फेन एक क्लियर मेसेज दिवपाक सोदता. दिस इज कम्प्लिटली एट्रॉसिटी ऑन दीस विमेन. आज तर तुम्ही पळयलें की तिजो हात सारको पांयची बोटां ना, हाताक प्रॉब्लेम आसा, तरी सुद्धा इतलें सिच्युएशन आसतना जर तर अशी एडवांटेज घेता आणि असो ट्रान्सफर करता जाल्यार हाका मनीसपण म्हणना. हांव विश्वजीत राणेक सांगूंक सोदतां हें मनीसपण न्हू. ह्या टायमाचेर सगळे लोक भियेल्ले आसा, कोविड सिच्युएशनाक लागून भियेल्ले आसात, आपलो जीव वाटोवपाक लागून भियेल्ले आसात आणि आपले पोट राखपाक लागून भियेल्ले आसात. हे सिच्युएशन आसतना तूं असले बारीक लोकांक तूं ट्रान्सफर करता आणि तूं कितें मेसेज दिवपाक सोदता हे प्रश्न येता. दुसरी गोष्ट मेन इम्पॉर्टंट, तूं म्हणटा की तुका जॉब जाय, आमी जॉब दिवपाक लागून IIT हाडटा म्हणून जे जॉब ऑलरेडी दिल्ले आसात. ऑलरेडी ही बायल मनीस तुमच्याच वाड्यार काम करतात. ह्या मनशाक तुम्ही ट्रान्सफर करता आणि 70 किलोमिटर्स पयस धाडटा आणि कोणाक जॉब दिवपाक सोदता? जॉब गोंयकारांक दिवंक सोदता, कोणाक दिवपाक सोदता? जे ऑलरेडी जॉब दिल्लो आसा त्या जॉब मनशाक तुमी ट्रान्सफर करता. सो हाजेर व्हेरी क्लियरली आसात की मेन डायरेक्टर जो आसा आमचे वुमेन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट हाणें ट्रान्सफर ऑर्डर काडलेली आसात आणि ही जी आसा दिपाली नायक हियेन ट्रान्सफर ऑर्डर काडली आसात. आमी एक कंप्लेन रजिस्टर केल्ली आसा हांगासर. शी शूड बी चार्ज अंडर एट्रॉसिटी एक्ट आणि ही क्लियर कट एट्रॉसिटी आसा ST ट्रायबल कम्युनिटीचे हेजेर की हे एक एडवांटेज घेतलेली आसात आणि हो प्रेशराक लागून हियेन एक हो नोटीस काडलेलो आसा. म्हणजे लता गांवकर फ्रॉम वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सी तिका सडनली ट्रान्सफर केल्लो होता आणि ताका 70 किलोमीटर केप्यां ताका पोस्टिंग केला. शी इज वर्किंग एज अंगणवाडी वर्कर. आणि आज कोविडाचें सिच्युएशन आसा, तशेंच सगळे लोक भियेल्ले आसा आणि ताका ट्रॅव्हलिंगाक प्रॉब्लेम जाता, बसी ना. आतां चडशे कदंबा बसीच चलता आणि असली सिच्युएशनाक तिका 3 बसी चेंज करून वचपाक आतां केपें वचपाक पडटलें. आतां जर ताका थंय ड्युटी अटेंड करतले जाल्यार दीस आमी दाखोवे फेडरेशन कंडेम दीस एक्ट ऑफ इनह्युमन. दीस इज अ इनह्युमन एक्ट. आणि ज्या तरेन तिका ट्रान्सफर केला इट्स टोटली लायक एक रिवेंज घेवपा खातीर केल्लें आसा. आल्वारा लँड तेंची ह्या IIT प्रोजेक्टाक जो 70 तालुक्यान येवपाक आसा ताका वयता. तेंचे फॅमिली ओपोज करता म्हणून तिका सडनली थंय ट्रान्सफर केला आणि हेजी दाखोवे फेडरेशनान दखल घेतली आसा. आणि इज अ टोटली कमिंग अंडर एट्रॉसिटी एक्ट अंडर 1989 एक्ट. आमी ST कमिशनराक कंप्लेन दिल्ली आसा. आमी ऑनरेबल CM प्रमोद सावंताक कंप्लेन दिल्ली आसा. प्लस ट्रायबल मिनिस्टराक आमी कंप्लेन केल्ली आसा. तेजी जे ट्रान्सफर केला तो इमिडिएट बेगीच्या बेगी विदीन 8 days दे शूड विथड्रॉ इट. ना जाल्यार विदीन दॅट इफ दे आर नॉट विथड्रॉ वी वील गो टू द कोर्ट, वील टेक द लिगल एक्शन.